नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गेल्या 11 वर्सां पयलीं हांवें एक कार्यक्रम सुरू केल्लो मोफत वह्या वाटप गरजू विद्यार्थ्यांक आनी युनिफॉर्म दिवपाचो। आनी त्या वेळार सुरू केल्लो पळय तेन्ना 1000 भर भुरग्यांक हांवें मदत केल्ली आनी 11 वर्सां नंतर आज त्या भुरग्यांचो आंकडो पावल्लो जवळ जवळ 6 ते 6.5 हजार। गोंयची विविध भागांच्यान भुरगीं म्हाका कॉन्टॅक्टान येता मोफत वह्या खातीर आनी तशेंच गणवेशा खातीर। आयच्या गोंयच्या विविध भागांच्यान स्कुलांच्यान म्हाका हेडमास्टराचे कॉल येता किंवा टिचराचे फोन येता की बाबा आमच्या भुरग्यांक हेल्प करूंक शकता काय म्हणून। आनी इतकें बरें दिसता म्हणजे हांव कितें तरी त्या भुरग्यां खातीर करूंक शकता। आनी स्पेशली कितें शिक्षणा खातीर शिक्षण हो आमचो सगळ्यात म्हत्वाचो भाग आयुश्याचो। मनीस तर बरो शिकत जाल्यार वायट मार्गाक लागना हें प्रत्येकाक खबर आसा। ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान गांव तिथे शाळा आनी शिकेल तो टिकेल असो उपक्रम सुरू करून बहुजन समाजाची भुरगीं शिकची आनी बऱ्या कामाक लागची आनी बऱ्या मार्गाक लागची म्हणून हे तेणी सुरू केल्ली ती योजना हांव फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता। ल्हान तोंडी मोठा घास तरी सुद्दां म्हाका दिसता म्हाज्या वतीन हांव शिक्षणाचो भाग जावंक शकता आनी तांकां हेल्प करूंक शकता म्हणून। आतां हो कार्यक्रम आमचो अंदू येता त्या शेनवारा नेरूल फट्टावड्या पासून सुरवात जावपाचो आसा आनी म्हाजें आव्हान आसा खरीच समज कोणाक गरज आसा युनिफॉर्माची आनी समज बुकांची जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो आनी हो हेजो लाभ तेंच्यांनी घेवचो ही म्हाजी नम्र विनंती। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।